नेत्रावळी वाठारात थळाव्या शेतकारांनी खोणीत उडयल्ल्या तवशांच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतलो अशें आश्वासन समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें। नेत्रावळी वाठारात थळाव्या शेतकारांनी खोणीत उडयल्ल्या तवशांच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतलो अशें आश्वासन समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें। सरकारी यंत्रणेच्या घोळाक लागून सर्वसामान्य मनशांक कस मनस्ताप जावपाक शकता हाचें उदाहरण गोंयांत घडलां। 70 मालांतल्या 2 बायलांच्या आधार कार्डांचेर एकूच नंबर। हे घाळपणाक लागून सद्याक दोगांयकूय मनस्ताप जाला। सरकारी यंत्रणेच्या घोळाक लागून सर्वसामान्य मनशांक कसो मनस्ताप जावपाक शकता हाचें उदाहरण गोंयांत घडलां। 70 म्हालांतल्या 2 बायलांच्या आधार कार्डाचेर एकूच नंबर। हे घाळपणाक लागून सद्याक दोगांकूय मनस्ताप जाला। मंगलमुर्तीचो जयघोष आनी डीजे संगीताच्या तालाचेर पुराय गोंयांतल्या सार्वजनीक गणपतीचें बिरेस्तारा अनंत चतुर्दशी दिसा उमेदीन विसर्जन जालें। विसर्जन मिरवणुकेंत शेंकड्यांनी गणेश भक्त वांटेकार जाल्ले। बिरेस्तारा सांजे महाआरती जाल्या उपरांत विसर्जन मिरवणुकेक सुरवात जाली। मिरवणूक सुरू जातना पावसान हाजिरी लायिल्ली, मात गणेश भक्तांनी पावसाची पर्वा करूंक ना। शारांत मिरवणूक काडले उपरांत राती उसरा मंगलमुर्तीचें विसर्जन केलें। गोंयांत लोक वेगवेगळ्या जातीचे सुणे पोसतात, पूण कांय लोक लसीकरण करिनात, ताका लागून हे वेगवेगळ्या जातीचे सुणे मनशांचेर हल्लो करतात। मनशांचेर हल्लो करपी वेगवेगळ्या जातींच्या सुण्यांचेर गोंयांत आतां सावन बंदी घालतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। संवसारीक रेबीज दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केल्या। गोंयांत लोक वेगवेगळ्या जातींचे सुणे पोसतात, पूण कांय लोक लसीकरण करिनात, ताका लागून हे वेगवेगळ्या जातींचे सुणे मनशांचेर हल्लो करतात। मनशांचेर हल्लो करपी वेगवेगळ्या जातींच्या सुण्यांचेर गोंयांत आतां सावन बंदी घालतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। राज्यातल्या हेर वाठारा प्रमाणूच दिवचल शारांतूय डेंग्यू दुयेंती वाडिल्ल्यान दिवचल शारांत खवदळ पडला। दुसरे वटेन डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपाक भलायकी खात्याचे सगळे यत्न चालू आसात अशें दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्राचे अधिकारी दोतोर मेधा साळकार हांणी स्पश्ट केलां। डेंग्यू विशींच्या अफवांक लोकांनी बळी पडनासतना सहकार्य करचें असोय उलो दोतोर साळकार हांणी मारला। दिवचल शारांत डेंग्यू दुयेंती वाडिल्ल्यान दिवचल शारांत खवदळ पडला। दुसरे वटेन डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपाक भलायकी खात्याचे सगळे यत्न चालू आसात अशें दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राचे अधिकारी दोतोर मेधा साळकार हांणी स्पश्ट केलां। डेंग्यू विशींच्या अफवांक लोकांनी बळी पडनासतना सहकार्य करचें असोय उलो दोतोर साळकार हांणी मारला।
अष्टमीच्या फेरयेचे वाडयल्ले भाडे आणि पे पार्किंगाचे काडिल्ले टेंडर हे दोन विशयांवेल्यान महापालिकेची शुक्रारची बसका बरीच तापली। अष्टमीच्या फेरयेचे भाडे 27,000 करताना कोणाकूच विश्वासात घेवंक ना। तशेंच पे पार्किंगा खातीर काडिल्ले टेंडर रद्द करून ते परतून नव्यान काडचे म्हणून विरोधी नगरसेवकांची मागणी। अष्टमीच्या फेरयेचे वाडयल्ले भाडे आणि पे पार्किंगाचे काडिल्ले टेंडर हे दोन विशयांवेल्यान महापालिकेची शुक्रारची बसका बरीच तापली। अष्टमीच्या फेरयेचे भाडे 27,000 करताना कोणाकूच विश्वासात घेवंक ना। तशेंच पे पार्किंगाचेर काडिल्ले टेंडर रद्द करून ते परतून नव्यान काडचे म्हणून विरोधी नगरसेवकांची मागणी। तळव्याच्या पावसान बरोच नेट धरला। खंयच्याय वेळार पावस घोग्यांनी पडटा। फाटले 3-4 दीस पावसाचे हेच चित्र। तळव्याचो पावस वचपाच्या वाटेर आसा। हवामान खात्यान 30 सप्टेंबर मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। तळव्याच्या पावसान बरोच नेट धरला। खंयच्याय वेळार पावस घोग्यांनी पडटा। फाटल्या 3-4 दीस पावसाचे हेच चित्र। तळव्याचो पावस वचपाच्या वाटेर आसा। हवामान खात्यान 30 सप्टेंबर मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। वास्को शांतीनगर वाठारांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाची पळोवणी थळावो आमदार दाजी साळकारांनी केली। पळोवणी केल्या उपरांत डबल ट्रॅकिंगाक लागून वचपी घरांक मोबदलो दिवपाचे आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें। ह्या वेळार रेल्वे प्राधिकरण मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, नगरसेवक श्रद्धा महाले आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्लीं। चंद्र आणि सूर्य मोहिमेचे इतिहासीक येसा उपरांत आता भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन सूर्यमाळेंतलो सगळ्यात परजळीत गिरो शुक्राराचेर झेप घेवपाची मोहीम आंखल्या। इस्रोन विनस मिशनाची नेटान तयारी चलयल्या अशी माहिती इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी दिल्या। दिल्लीतल्या इंडियन नॅशनल सायन्स अकादमीत उलयतना इस्रो मुखेल्यान ही माहिती दिली। चंद्र आणि सूर्य मोहिमेचे इतिहासीक यशा उपरांत आता भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन सूर्यमाळेंतलो सगळ्यात परजळीत गिरो शुक्राचेर झेप घेवपाची मोहीम आंखल्या। इस्रोन विनस मिशनाची नेटान तयारी चलयल्या अशी माहिती इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी दिली। दिल्लीतल्या इंडियन नॅशनल सायन्स अकादमीत उलयतना इस्रो मुखेल्यान ही माहिती दिली। भारतात सगळ्यात चड मोलाची आणि 2016 वर्सा सावन वापरांत आशिल्ल्यो 2,000 रुपयांच्यो नोटी चलनांतल्यान बंद करपाचो निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियेन घेतिल्लो। देखून नागरिकांक ह्यो नोटी बँकेनी परत करपा खातीरची निमणी तारीख सप्टेंबर 30 आशिल्ली। आता ही मुजत वाडोवन ऑक्टोबर 31 मेरेन करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केला।
गोंय राज्याची शेजारच्या हेर राज्यांकडेन रस्तो, रेल्वे, विमानतळ आनी बंदराची बरी जोडणी आशिल्ल्यान गोंय हे एक बरें लॉजिस्टीक हब जावं येता अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. सीआयच्या परिशदे खातीर गोंयच्या उद्देजकांक आमंत्रण दिल्लें आसा तेन्ना साबार विशयांचेर बरी चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. गोंय राज्याची शेजारच्या हेर राज्यांकडेन रस्तो, रेल्वे, विमानतळ आनी बंदराची बरी जोडणी आशिल्ल्यान गोंय हे एक बरें लॉजिस्टीक हब जावं येता अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. सीआयच्या परिशदे खातीर गोंयच्या उद्देजकांक आमंत्रण दिल्लें आसा तेन्ना साबार विशयांचेर बरी चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. गोंयचो पर्यटन हंगाम ऑक्टोबर म्हयन्यासावन सुरू जाता. पर्यटन हंगाम लागीं पावलो तरीकूय अजून शेक धोरण मात निश्चित जाल्लें ना. शेक धोरणाचे बदल जाय ते करपाक सरकारान मान्य केला अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा. पर्यावरण क्लियरन्स दिवन शेक धोरण खंय जाता तितल्या बेगीन कॅबिनेट मिटिंगेंत पास करून घेतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. गोंयचो पर्यटन हंगाम ऑक्टोबर म्हयन्यासावन सुरू जाता. पर्यटन हंगाम लागीं पावलो तरीकूय अजून शेक धोरण मात निश्चित जाल्लें ना. शेक धोरणाचे बदल जाय ते करपाक सरकारान मान्य केला अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा. पर्यावरण क्लियरन्स दिवन शेक धोरण खंय जाता तितल्या बेगीन कॅबिनेट मिटिंगेंत पास करून घेतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. वाडट्या डेंग्यूच्या फाटभुंयेर कळंगूट पंचायतीन डेंग्यूची चांचणी करपाक सुरू केल्या. कळंगूट पंचायतीन 4 गांवांचो आस्पाव आसा. हाका लागून डेंग्यूची चांचणी करपाक लोकांक वरांची वरां लायनींनी रावचें पडटा. दुयेंतींक वेळार उपचार मेळचे ह्या हेतान कळंगूट पंचायतीन हो उपक्रम चालीक लायला. वाडट्या डेंग्यूच्या फाटभुंयेर कळंगूट पंचायतीन डेंग्यूची चांचणी करपाक सुरू केल्या. कळंगूट पंचायतीन 4 गांवांचो आस्पाव आसा. हाका लागून डेंग्यूची चांचणी करपाक लोकांक वरांची वरां लायनींनी रावचें पडटा. दुयेंतींक वेळार उपचार मेळचे ह्या हेतान कळंगूट पंचायतीन हो उपक्रम चालीक लायला. गुजराताच्यो सुमार 200 बोटी गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करतात म्हणून वास्को नुस्तेकारांचो दावो. दर वर्सा हे अशेंच घडटा. कागाळ करून लेगीत सरकार आनी नुस्तेमारी खातें कांयच करिना म्हणून गोंयच्या नुस्तेकारांचो आरोप. गुजराताच्यो सुमार 200 बोटी गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करतात म्हणून वास्को नुस्तेकारांचो दावो. दर वर्सा हे अशेंच घडटा. कागाळ करून लेगीत सरकार आनी नुस्तेमारी खातें कांयच करिना म्हणून गोंयच्या नुस्तेकारांचो आरोप. फर्मागुडी किल्ल्याच्या वण्टीचो एक भाग सोमारा कोसळ्ळो. ह्या नादी 3 वर्सां पयलीं किल्ल्याची एक धड कोसळिल्ली. ती अजून दुरुस्त जाल्ली ना. किल्ल्याच्या भोंवतणी झाडां झुडपां वाडल्यात. किल्ल्याची सामकी अवतिकाय जाल्ली पळोवची पडटा. फर्मागुडी किल्ल्याच्या वण्टीचो एक भाग सोमारा कोसळ्ळो. ह्या नादी 3 वर्सां पयलीं किल्ल्याची एक धड कोसळिल्ली. ती अजून दुरुस्त जाल्ली ना. किल्ल्याच्या भोंवतणी झाडां झुडपां वाडल्यात आनी किल्ल्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या.
हायकोर्टान बडी मारले उपरांत मडगांव पालिका आणि एसजीपीडीएन होलसेल नुस्तें मार्केटाची संयुक्त पळोवणी केली। नुस्तें मार्केटात जाल्ली हळशीक आणि बुरशेपणाचेर तशेंच बंद पडिल्ल्या मार्केटाच्या कोयराविलो प्रकल्पावेल्यान कोर्टान पालिका आणि एसजीपीडीएचेर बडी मारिल्ली। एसजीपीडीए होलसेल मार्केटांतल्या प्रश्नांचेर रोखडोच उपाय काडटले अशें मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरीश शंकवाळकर हांणी सांगलें। हायकोर्टान बडी मारल्या उपरांत मडगांव पालिका आणि एसजीपीडीएन होलसेल नुस्तें मार्केटाची संयुक्त पळोवणी केली। नुस्तें मार्केटात जाल्ली हळशीक आणि बुरशेपणाचेर तशेंच बंद पडिल्ल्या मार्केटाच्या कोयराविलो प्रकल्पावेल्यान कोर्टान पालिका आणि एसजीपीडीएचेर बडी मारिल्ली। दोनापावलाच्या पठारार आयटी पार्क हाडपाचें स्वप्न थंयच उरलें, मात ते सुवातेर सद्याक भलत्योच गजाली येवपाक लागल्यात। सद्याक थंय बांदकामाच्या कोयराच्यो राशी जाल्यात। प्रस्तावित आयटी पार्काचे कितें आनी ते सुवातेचो फुडार कितें हाचेर प्रश्न उपरासपाक लागल्यात। दोनापावलाच्या पठारार आयटी पार्क हाडपाचें स्वप्न थंयच उरलें, मात ते सुवातेर सद्याक भलत्योच गजाली येवपाक लागल्यात। सद्याक थंय बांदकामाच्या कोयराच्यो राशी जाल्यात। प्रस्तावित आयटी पार्काचे कितें आनी ते सुवातेचो फुडार कितें हाचेर प्रश्न उपरासपाक लागल्यात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मरणोत्तर आपली किडनी, यकृत आणि 2 दोळे दान केले। सेवा पखवादाच्या निमतान भाजपान अवयव दानाची मोहीम सुरू केल्या। हे मोहिमे खाला दोतोर प्रमोद सावंतान आपले अवयव दान केले। लोकांनी अवयव दान करपाक फुडें सरचे म्हणून मुख्यमंत्र्यांचो उलो। योग वेलनेस पर्यटन चालीक लावन गोंयांक देशातले एक नामनेचे आध्यात्मिक थळ करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। अंदू वर्सा शिवजयंती मोठ्या दबाशात करतले। फर्मागुडी किल्ल्याची दुरुस्ती करून त्या वाठाराचें सोबितीकरण करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। योग वेलनेस पर्यटन चालीक लावन गोंयांक देशातले नामनेचे आध्यात्मिक थळ करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां। अंदू वर्सा शिवजयंती मोठ्या दबाशात करतले। फर्मागुडी किल्ल्याची दुरुस्ती करून त्या वाठाराचें सोबितीकरणूय करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां। सालेली 70 वाठारात सानपिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन राजस्थानच्या तरणाट्याक अटक केल्या। वाळपय पुलिशेन दिल्ले म्हायते प्रमाण रामनिवास बिश्नोय अशें त्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। 2 दिसां पयलीं हो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत चलयेच्या आवयन वाळपय पुलिशेन हे विशीं कागाळ नोंद केल्ली। पुलिशेन हे विशीं चवकशी करून तरणाट्याक अटक केल्या। सालेली 70 वाठारात सानपिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन राजस्थानच्या तरणाट्याक अटक केल्या। वाळपय पुलिशेन दिल्ल्या म्हायते प्रमाण रामनिवास बिश्नोय अशें त्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। कागाळ नोंद केले उपरांत चौकशी करून ह्या तरणाट्याक अटक केल्या।
ह्या वर्साच्या निमाणे मेरेन राष्ट्रीय महामार्ग फोंडकुलां मुक्त करतले अशें आश्वासन केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्या। तशेंच ह्या राष्ट्रीय महामार्गांचेर जावपी खोळयां विशींची समस्या रोखडीच सुटावी करतलो अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें। ह्या वर्साच्या निमणे मेरेन राष्ट्रीय महामार्ग फोंडकुलां मुक्त करतले अशें आश्वासन केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्या। तशेंच ह्या राष्ट्रीय महामार्गांचेर जावपी खोळयां विशींची समस्या रोखडीच सुटावी करतलो अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें। केंद्र सरकाराच्या कारकिर्दीतली फाटली 9 वर्सां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला निर्णायक धोरणां, राजकीय स्थिरताय तशेंच अर्थवेवस्थेक नवी दिका मेळिल्ल्याचें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें। ह्या 9 वर्सांत देशाची जीडीपी लेगीत दुपेटीन वाडिल्ल्याचें अमित शाहांचें म्हणणें। केंद्र सरकाराच्या कारकिर्दीतली फाटली 9 वर्सां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला निर्णायक धोरणां, राजकीय स्थिरताय तशेंच अर्थवेवस्थेक नवी दिका मेळिल्ल्याचें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें। ह्या 9 वर्सांत देशाची जीडीपी लेगीत दुपेटीन वाडिल्ल्याचें अमित शाहांचें म्हणणें। राज्यात धिरयो आयोजकांचेर कारवाय करून बैल आनी रेड्यांच्यो धिरयो बंद करपा खातीर पुलीस यंत्रणेन पावलां उबारल्यात। गोंयच्या खंयच्याय वाठारांत बैल वा रेड्यांच्या धिरयांचें आयोजन जाता आसत जाल्यार लोकांनी हेल्पलायन नंबर 112 वा व्हॉट्सॲप क्रमांक 7875756000 चेर कॉल करून पुलीस यंत्रणेक म्हायती दिवची। तशेंच गोंय पुलीस खात्याची वेबसायट goapolice.gov.in चेर लेगीत लॉगइन करून कागाळ करपाक शकतात। गोंय राज्य अल्पसंख्यांक आर्थिक उदरगत महामंडळा वतीन बुधवारा खासा कार्यशाळा जाली। ही कार्यशाळा महामंडळाचे फील्ड वर्कर्स आनी फील्ड असिस्टंटांक वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिवपा खातीर आशिल्ली। हे कार्यशाळे विशीं महामंडळाचे संचालक अजित पंचवाडकर हांणी अदीक म्हायती दिली। आम आदमी पक्षान लोकसभेत गोंयच्या 2 सिटांचेर दावो केला। पक्षाची वाडटी लोकप्रियता पळोवन गोंयच्या 2 जागे लडोवपाची आमची इत्सा आशिल्ल्याचें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता। आम आदमी पक्षान लोकसभेत गोंयच्या 2 सिटांचेर दावो केला। पक्षाची वाडटी लोकप्रियता पळोवन गोंयच्या 2 जागे लडोवपाची आमची इत्सा आशिल्ल्याचें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता।